संतोषाच्या उडुमाळ्या सोम्या तुझ्या नावान सोमल्या भावानी बहिणी सगळी एकवटान भक्तीन बलिदान भेटूंक चल्या महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा पाराक्लिता महिमा त्रिएक देवा महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा पाराक्लिता महिमा त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या जेजू ख्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो ह्या सकाळीच्या वेळार बाळका जेजूक मान करूंक आमी सगळीं हांगा जमल्या. देवान आमकां सोमेसांक एक एक आपोवणें दिलां. आमच्या खाले ते प्रमाणे तें आपोवणें दिलां. म्हाका याचक जावन एक रिलिजियस जावन तुमकां कुटुंबा जिविताक ह्या समाज सेवेक अशें दुसरें विविध रितीन आमकां आपोवणें दिलां. पूण ह्या आपोवण्या प्रमाणे आमी जियेता म्हणलें सवाल आमकां विचारया. आतां आमी जोडया दोळे आमी धांपया. सोम्यान म्हाका दिल्लें तें आपोवणें ताचो मोग करच्या सांगाता रावच्या एक दीस ताचो आनंद भोगच्याक हांव म्हजें जिवीत कितलें तयार करना आसा म्हणलें सवाल आमी विचारया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी मागया. हांव भक्ती देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्वरा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया
उद्वेगा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका वैवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सौम्याची निष्ठा बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराची पाप काटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवित एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. बोवरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान परगोटो आणि परजेसो गोळी जाव जेजून विसन काढलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्याक फाळो दिवन खुर्सार मरा पर्यंत जेजू विश्वासी रावलो ताच्या विनवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्या शेवट पर्यंत जेजू विश्वासी रावंक बळ दी आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांब पावलोन रोमकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाब. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सतमनशी जाल्यार तुका सोडून मेळटली कित्याक काळजाच्या बवार्थाद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण तोंडाचे उसरणेद्वारे तरान तुका लाभता. पवित्र पुस्तक असं म्हणटा ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना कित्याक सोमेस्तांचो सर्वेस्पोर तस्सो आनी आपणाक उलो मारतल्या सगळ्यांक तो यथेश्ट मापान दितलो. पवित्र पुस्तक असं सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तरान चडटलो पूण ताका सतमानूंक नातलेले ताका उलो मारतले कशें आनी ताचे विशयान तांणी आयकलेंच ना जाल्यार ताका ते सतमंतले कशे आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशे आनी प्रचार करूंक दडल्या शिवाय कोणीय प्रचार करचें कशें. पवित्र पुस्तक असं सांगता हा कितलें विचित्र येणें सुवार्थाण येतेल्यांचे पूण सगळ्यांनी बरे खबरेक पाळो दिलो ना कित्याक इसायान सांगले बरी सर्वेस्परा आमी परगटलेले उतार कोणें सतमानला तर संदेश आयकले निमती बवार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. पूण हांव विसरता इतलेंच तांणी तो संदेश आयकलो ना मन्येतवे तांणी तो आयकल्या मनशाक दुबाव आसूंक नजो. पवित्र पुस्तक असं म्हणटा तांचो ताळो सगळेच प्रत्वेचेर गजला तांचो संदेश प्रत्वेच्या संदिमुल्यांनी वचून पावला. देवाचें उतर हें देवाचें उडूक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेका
शेक आसता तांचो ताळो पितुमेशिकान शिगस्ता अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता मळब ताच्या हातान सोवाव परगडता एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजल सांगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा तांचो ताळो पितुमेशिकान शिगस्ता शब्द ना उतर ना तांच्या ताळ्यांचो आवाज आयकूंक येना तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक आसता तांचो संदेश संसाराच्या शिमा पर्यंत पावता तांचो ताळो पितुमेशिकान शिगस्ता तांचो ताळो पितुमेशिकान शिगस्ता Alleluia, Alleluia, Alleluia. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणालो जेजू तांकां आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वस्वर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसू मादेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशा जाताना दोग भावांक पेद्रो म्हणटा त्या सिमोंक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक ताणें देखले सरोवरांत ते झाड उडयताले कित्याक ते पागी जावन आसले आनी ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो तक्षण आपलीं झाडां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगता एका मच्छव्यार ती आपली झाडां सोमा करतले तांकां ताणें आपयलें तक्षणच मस्सो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो आज आमी भगवंत आंद्रू धर्मदूताची परब करता. जेजूच्या शिसा पैकी एकलो वय मो भगवंत आंद्रू जेजूच्या शिसा पैकी एकलो की न्ही काय म्हणटात होय मो 12 शिसामध्ये एकलो की 72 शिसामध्ये एकलो 12 ते सोमा ओके. हाच्या विशयांत थोडे आमी जाणवया आपणाया ताच्या उपरांत पयल्या वचपाचेर आमी नियाळ करया.
पेद्रूचो भाव अंद्रू हें तुमकां आयच्या वचपांत आयकूंक कळ्ळें. बेसायदा गलिलियांत ताचो वावर. बेसायदा गलिलियांत ताचो वावर. वावर कितें? मासली बागची न्ही गे, मासली बागचो ताचो वावर. अशें तो स्नानीक जुवांचो शीस जावन आसलो. कोणाचो? स्नानीक जुवांचो शीस जावन आसलो. जेन्ना स्नानीक जुवांव न्हू हळे देवाची शेळी संवसाराची पाप करतली म्हणटा आसतना जुवांच्या वचपांत आमकां वंजलान आयकूंक मेळटा. ओ आनी जुवांव ताच्या फाटल्यान गेले. ताच्या फाटल्यान वता आसतना जेजू तांकां विचारता, कितें सोदता तुमी? ताका ते सवाल करता, तूं खंय आसाय? ताका सोमी कितें म्हणटा? येया आनी पळया. खालें? येया आनी पळया. येया आनी पळया. ते वेतात आनी पळयतात. आनी उपरांत अंद्रू कितें करता? ताच्या भावा पेद्रूक तो आपूण हाडटा. ताका अंद्रूक नांव आसा प्रोटोक्लियटस, म्हणजे पयलें आपयल्लो. कालें करता? ताच्या भावाक वचून पेद्रूक आपयता आनी म्हणटा, हांवें मेस्सायाक पळयलो. कोणाक? मेस्सायाक पळयलो. ताचे उपरांत मुखल्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटा जेन्ना जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता न्ही. जेजू दिलां गे ना? दिलां न्ही गे? वय. दिता आसतना थंय उंडोवन नातलो कांय ना तशें सांगता तांकां घरा धाडया म्हूण. अंद्रू वचून त्या चरक्याक आपूण हाडटा. ताचे कडेन आसात 5 उंडे आनी 2 मसल्यो. आयकलां गे तुमी? वय. अंद्रू थंय वता आनी जेजू महत् कार्यां करता. ताचे उपरांत ग्रेक लोक जेजूक पळोवंक येतात आनी म्हणटात फिलिपा लागीं, आमकां जेजू पळोवंक जाय. आमकां जेजू पळोवंक जाय. ताका सोमी कितें म्हणटा? म्हजो वेळ आनीक येवना. तुमी एवढा सर ग्रेक लोकांक पळोवंक अंद्रू त्या ग्रेक लोकांक जेजू कडच्यान आपूण व्हरता. आनी कितें म्हणटा सोमी? सासवाचो कांडो मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो जीव दिवचो ना. आतां कितें करता? जेजूक कुर्सायत आसतना अंद्रू नातलो. आसलो गी? नातलो. आसलो कोण? जुवांव मात्र. जेजूक धरतना अंद्रू आसलो गी? ना. पूण पेंतेकोस्ताच्या उपरांत तांचें जिवीत बदलता. पवित्र आत्मा तांकां येता आनी त्या उर्बेन भरतात आनी क्रिस्तां परगट करतात. आनी अशें अंद्रू रशिया, युक्रेन ह्या गांवांनी परगट करून येता आसतना ग्रीस गांवाक जेजू क्रिस्ताची बरी कारबार परगट करतात. ऑर्थोडॉक्स चिंतात अंद्रू इगर्ज बांदलो म्हूण चिंतात. आमी म्हणटा रोमांत सान पेद्रून इगर्ज बांदली. आनी हाचे पासून आजुनूय आमी मागणें करना आसा. ते दोनी ऑर्थोडॉक्स आनी कातोलीक सांगाताचे म्हणलें आमी आजुनूय मागणें करता. आतां कितें जाता? पात्रस म्हणल्या त्या गांवांत जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट करता आसतना अंद्रूक दगदणी मेळटा आनी ताका कुर्सायतात. आनी कुर्सायत आसतना तो म्हणटा, जेजू बरी म्हाका कुर्साय नाकात, एक्स क्रॉस आसा न्ही गुणीसू, तशें ताका कुर्सायतात. आनी 38 वरां, कितले? 38 वरां, 38 hours त्या कुर्सार तो काडून आसता. हांव ते वचून आसतना तातूंत अशें म्हणलें आसा, ताका दिल्ली दगदणेचे की सडीत दूख किंचे जावन आसलें, ताका उस्वास काडूंक जायनातलो. कुर्सार मारता आसतना तुका उस्वास काडूंक जायना गे. तूं उस्वासाक स्वास घेवच्याक कश्ट जाताय गे. कित्याक म्हळ्यार तुजी शीर कट्ट जातात मारता आसतना. या तुका तितले दगदणी आसता की तुका उस्वास काडूंक जायना. आनी अशें स्लोली मनीस मरता, सकाळजान मनीस मरता कुर्सार. आनी अशें आसतना 38 घंटे त्या 38 कुर्सार कळटा आसतना ताणें क्रिस्ताक परगट करनासलो. हें अंद्रूचें जिवीत. इतलें समजलें गे तुमकां? समजलें गे ना? हय. आतां कितें जाता? अंद्रूच्या जिवितांत आमी कितें पळयता? ताणें पातयेलें, जें कितें पातयेलो ताणें परगट केलें, जें कितें ताणें परगट केलें तो जियेलो. कालें? तो पातयेलो, कालें केलें? परगट केलें, तो जियेलो. पळया तुमी अंद्रूच्या जिवितांत ताका कितें एक वटणी आसा. ही हॅज सम हियर्निंग. कितें ही आशा आसा. तो एक पागी जावन आसलो वय, तो साणीक जावन असो शीस जावन आसलो वय, पूण ताच्या काळजांत कालें एका तरेची वडणी.
ही हॅज नो सॅटिस्फॅक्शन, खालें की व्हडणी. आनी जेन्ना जेजूक पळयता तसो अणभव करता. म्हज्या मोगाळ इश्टान आमी सगळ्यांक जेजूक वळखता, पळय आमी सगळीं वळखता. वी नो ऑल जेजू इज हिस्टॉरिकल फिगर. आमकां सगळ्यांक वता जेजू खंय जल्मलो कितें पुराय आमकां वता. पूण जेजूचो अणभव जावचें दुसरें. टू हॅव एन एक्सपिरियन्स ऑफ जिजस. आतां तुमकां सांगता हें आमचें विश्वाचें अणभवणी. विश्वाचें अणभव कितें म्हळ्यार यू फील टच, तुका थंयच उरता. आत्तां एक तर आसता, आनीक वेळार आनीक तर आसता, पूण तुका आत्म्यान तुका जेजूचो अणभव जाता तर तूं वगेच रावनाय. आनी अशें तो पेद्रू कितें करता, असलो अणभव ताका जाता. आतां कितें करता, हो अणभव ताच्या लागीं दवरता की तो ना, कितें करता, परगट करता. कशें परगट करता म्हळ्यार की पयलें ताच्या भावाक तो आपूण हाडटा क्रिस्ता लागीं आनी म्हणटा म्हाका मेस्सिया मेळ्ळा. जे कितें अणभव केलो तो परगट करता. कितें करता, परगट करता. आनी जे कितें तो परगट करता तो जियेता. जेजू भशेनच खुर्सार आपणाचे मोरान मरता. आतां आमी पयल्या वचपाक या, आपोरबायाचें वचप जावन आसा. कोण जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून आपणाच्या वंटांनी उक्तें परगट करता आनी एक दीस आपणाक सोमी पुनर्जीवन करता म्हणटा ताका बाचबी जोडटा. कशें बाचबी मेळटा पळया. आनी पटी सांगता, कोण जेजू क्रिस्ताक सोमी म्हणून आपणाच्या वंटांनी उक्तें परगट करता. तुमी म्हजे लागीं आसात म्हणून न्हिदल्यात. हय, कोण सोमी जेजूक वंटांनी उक्त्यान परगट करता आनी आपूण आपणाक पुनर्जीवन करतलो म्हणून पाती येता, काळजांतून पाती येता, ताका बाचावी मेळटली. कशी बाचावी? क्रिस्ताक आमी कदाळा म्हजो सोमी म्हणून हांव उक्त्यान परगट करता. आतां उक्त्यान परगट करचें वंटांनी म्हळ्यार शुभ संदेश परगट करचें. प्रोक्लेमिंग द गुड न्यूज दॅट यू रिसिव्ड. आतां म्हज्या मोगाळ दिसता न्हू, आमी शुभ व्हरता म्हणून कदाळा परगट करता. क्रिस्ताचो अणभव म्हाका नातल्या वेळार आमी शुभ व्हरता म्हणून परगट करूंक बिलकूल जायना. अनलेस वी हॅव एक्सपिरियन्स ऑफ द डीप एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड. आमकां जेजू क्रिस्ताची गुंडाळेचो अर्थ कितें म्हण समजल्या वेळार मात्र हांव क्रिस्ता परगट करता. हांवें म्हज्या मतीन रियेपटी म्हाका हें येवचें, हांव क्रिस्तांव जावन जल्मला वय, पूण क्रिस्ताक घेनासतना हांव मरता तर हांव एक निर्भागी. हांव म्हाका म्हणटे आसा, हांव क्रिस्तांव जावन जल्मला वय, पूण मरता आसतना क्रिस्ताक घेनासतना क्रिस्ता भशेन आसतना हांव मरता तर हांव एक व्हडलो निर्भागी. ताका हांव म्हणटा आमकां हो अणभव जायचे. वी शूड हॅव दीस एक्सपिरियन्स. वय तो म्हजो मेसेज काल हे चारित्रीक जेजू न्ही. आतां कितें शुभ व्हरता म्हणून परगट करचें कितें म्हूण सांगता. सांबावलो थंय भोव आपोरबाय ताचें राजाव म्हणटा, कोण क्रिस्ताक पाती येता ताका तारण मेळटलें. आतां उपरांत कितें म्हणटा, कोणें आयकोना ताणें पाती येवचें कशें. कोणें आयकोना ताणें पाती येवचें कशें. जर कोण उलो मारता ताणें सत म्हणचें कशें. कोणाक प्रसार करूंक दिवना ताणें प्रसार करचें कशें. तर हांगा कितें राजांव आसा. म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो, पेंतेकोस्तांत दिल्लो तोच पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका मेळ्ळा की ना. कितें म्हणटात, पेंतेकोस्तांत आयलो तोच पवित्र आत्मा म्हाका आनी तुका मेळ्ळा की ना. जर तोच पवित्र आत्मा आंध्रूक विविध गांवांनी वचून क्रिस्तांव परगट करूंक ताका सकत मेळ्ळी तर ती सकत म्हाका आनी तुका मेळ्ळ्या की ना. मेळ्ळ्या की ना सांगा. मेळ्ळ्या वय मू. ताकाच कोणाक क्रिस्ताक अणभव जाता तो ओगेच रावना. ताच्या शिरांनी ताच्या कुडींनी तो क्रिस्ताच्या मोगाचो उजो शुभ वर्तमानाचो उजो ताच्या काळजान पेट्टास. तो ओगेच रावना. तो ताच्या वंटांनी क्रिस्ताक परगट करता आनी क्रिस्ता परगट करच्या मुखांत तो हेरांक क्रिस्ता थंय आपूण हाडटा. म्हाका तुमी सांगा, हांवें ल्हान भुरग्यांक कुंगारा वेळार सांगचें आसा, आज तुजो कुंगार तूं संभ्रमताय न्ही गी. तूं फाल्यां इस्काल वचून तुज्या सांगात्यांक कितें सांगताय म्हणून विचारतना, फादर हांवें बरें उस्तर घालें, हांवें बरें डान्स केलें,
पूण कोणूच भुरग्यांनी सांगना की वय हांव जेजूक आज सेवलें म्हाका क्रिस्त मेळ्ळा म्हूण सांगना. असली क्रिस्त काय जेजू आमकां दिता आसतना आमी कितें बरगड करता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो क्रिस्तांव जावन कितें बरगड करता क्रिस्ताक क्रिस्ताची मावल्या क्रिस्ताचो शुभ छंद वासप ह्या शुभ वर्तमान ह्या म्हाकाच हांव परगट करता. हें आपोवन हें तुका दिलां हें आपोवन हें आमकां दिलां. हें जर तर हांव हें पाळना तर एक उडास दवर हांव सांगता हें आपोवन हें आमचे लागीं खाण व्हरतलें आनी कोणाकय दितलें. तुमी उडास दवरा तुज्या लागीं तालेंत दिल्लें तूं माती कोंडोवन पोंदा घालतय तर एक दीस जेजू विचारतलो तुका हांवें दिल्लें तें कितें केलें. एकल्याक 5 आसलें ताणें 10 केलें 2 आसल्यान 4 केलें. तूं मातये पोंदा पुंजोवन दवरताय तर कितें फायदो. क्रिस्ताची शुभ वर्तमान परगट करूंक सकत दितलो देवूय तसो आनी परगट करचो देवूय तसो. तूं खाली एक इन्स्ट्रुमेंट तूं खाली एक इन्स्ट्रुमेंट जावन आसा एक सुचक जावन आसाय. तर म्हज्या मोगाळ इश्टानो हांवें हरयेपटी सांगयत या म्हाकाच हांवें सांगयत पाळचें काम आमचें. जें कितें हांवें सांगलां तुमकां आयकल्या पण सतमानचें काम तुमचें सतमानल्या पण परगट करचें कामूय तुमचें आनी सकत दितलो देवूय तसो. आंध्र भशेन आमी क्रिस्ता पासत जियोंक शिकवया आनी हेरांक शिकवया आनी क्रिस्ताक थंय हेरां काडूंक प्रयत्न करया. आमेन. हातून आयल्या काणिकांची दयाळ मुखार बापा पक्की उरतरी आय्यां येतरी काणी करपून तुका वायनून तुका बेटो दिता मोकाळ सासू आसन पिता स्वीकार कर सोम्या म्हाका वो तांची तुजी बेसां वो तांची तुजी बेसां वायनून तुका बेटो दिता मोकाळ सासू आसन पिता स्वीकार कर सोम्या माता वो तांची तुजी बेसां वो तांची तुजी बेसां. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें हांव म्हूण मागात. सर्गींच्या बाबा भगवान आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुज्या पदवेन बदलली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरों ह्या बरें तूं आमकां दिता त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामान जेजूचे सहकारी जावंक आनी ससनाक ताचे सांगाता तुजी महिमा बघूंक आमकां पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. साहांद्र तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या हस्कत कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परसळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रथमे निरंतरी संतोषां
तुझी स्तुती गायता पवित्र 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 दळपरांचो सर्वीस परतूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओसर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नाव येत ताका जय ओसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून येदनी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पणची तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पथकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत हें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबर तसो गोटू परगटू या सोम्या जेजू तुझे मोरे आम्ही संभ्रमता तुझे पुरा जीवन पोन आम्ही परगटा तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रिक्ता तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रिक्ता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उणो आनी चडोवणीची काल सुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडें रगत शिवतले आम्हा सोमेस्ता पवित्र आत्म्यावरूय एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आणि सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव मनीस कोळकर तांकां आनी तुजे सकती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार मोट पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता ओंकार मरे देवाचे माये संगाती भगवान तुझो पती भगवान धर्मदोत भगवान एंड्रू आनी सर कडेन तुका मेळ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सस्त्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमांक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडोंदराची अजना मनान धरून ताणें शिकयल्या मागणी आमी भक्तीपणी मागया आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संपये तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकयल्या उशिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पळोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें
बरो शानत रायतेला आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्या राजवटी पुदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसो तुमचे जिवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुवें म्हजे तरेची म्हाका फोवना पूण जे उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन म्हाका तूं घे गोपान तुज्या ये चीज तू ये खा समोच्या घे म्हाका तूं घे गोपान तुज्या काळजादार जीव घडला येण्या तुझ्या राखून रावला काळोख निवा चाकत्रेकला मोगा किरण ताचेर पांकला काळजादार जीव घडला येण्या तुझ्या राखून रावला काळोख निवा चाकत्रेकला मोगा किरण ताचेर पांकला ये चीज तू ये खा सन्मुच्या घे म्हाका तूं घे गोपान तुज्या
आंद्रेन आपल्या बाबा सिमांव सांगलें, मेस्सिया म्हणजे देवान मागलेलो आमकां मेळ्ळा आनी ताणें ताका जेजूसशी व्हेलो. प्रार्थुया. बाबा, धर्मदूताच्या हातांतल्यान आमकां पावले जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमी घेतलां. ताच्या वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन भरून आमच्या भावा भयणीक जेजूशी ओडूंक हाडूंक आमकां कृपा मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर वतो. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोर उपकार. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयलां मनदेक बाप रायन पिंटो, तांकां तुमचे नांवे देव बरें करूं म्हणटा. डिसेंबराची 3 तारीख येवचो आयतार आद्वेंताचो पयलो आयतार. ह्या मुखांतर आमी नव्या देवस्तुतेच्या वर्साक सुरवात मागता. कशें इस्कोलाक एक शिकपा वर्स आसा, आर्थीक वेव्हाराक एक वर्स आसा, तशें देवस्तुतेक एक वर्स आसा. हें वर्स आद्वेंतच्या पयल्या आयतारा सुरू जावन जेजुरायेच्या दाबाज्या सांगाता संपता. डिसेंबराची 7 तारीख येवचो ब्रेस्तार सा आंब्रोजो एक धर्माध्यक्ष आनी पवित्र सभेचो दोतोर हाचें स्मरण. आज आमी हांगासर भुरग्यांचो दीस संभ्रमतल्या. भुरग्यां खातीर विशेश मीस 10:30 वरार आसतलें. 2025 जुबलेवाचें वर्स जेजू जल्मून 2025 वर्सां संपतात. ह्या वर्त्या चारित्रीक गणिताक तयाराय जावन पापा फ्रांसिसान एक मागणेचें वर्स परगटलां. हें वर्स ह्या आद्वेंतांत सुरवातून येवच्या आद्वेंता म्हणसर लांबतलें. सांजुजेवास पुणशेत मुडिपू हांगाची वार्षिक परब डिसेंबराच्या 1, 2 आनी 3 तारखेर म्हणजे शुक्रारा, शनवार आनी आयतारा चलता. सडीत विवर नोटीस बोर्डार आसा. पुणशेतांत दिंबी घालूंक मागच्याक आदार जावन आमी बँकाक नील राम बसयल्यांत. हर एका बँका फाटल्यान सुमार 5,000 कर्ज लागला. सुमार 10 जाणांनी ह्या कर्जाक येदळूचो आदार दिला. तुमी ह्या दिशेन आमकां आदार दिलो तर उरल्या बँकांक नील राम बसोवंक सलीस जातलें. तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं म्हणटा. क्रिस्मसा संदर्भी डेकोरेशनाक आनी इतर गरजांक तयार करच्यो वस्तू आमच्या स्टॉलांत उण्या दरेर मोलाक मेळटात. ह्या खातीर आंब्यारू कमळान एक विशेष स्टॉल आसा केला. तुमी थंयसर भेट दिवची. मुखल्या वर्साची बायबल डायरी कोंकणीन येदळूच आमी परगटल्या. ती स्टॉलान मेळटा. इंग्लीश भाशेंत डिसेंबराच्या 15 तारखेर ती परगट जातली. आमच्या पुणशेताच्या वार्षिक फेस्ताचो संभ्रम जानेवारी 4 तारखेर वोजेंच्या पुरुषवा सांगाता आनी बावटो उबारचे मुखांतर सुरवात जातलो. त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना जानेवारी 5 तावन 13 पर्यंत आसतली आनी उपरांत 14 आनी 15 तारखेर आमी फेस्त संभ्रमतले. नमान बाळूक जेजू आमच्या पुणशेताचे म्हयन्याळे असो विशय सांगको फेस्ता संदर्भी परगट जावचो 9 जानेवारींत फायज जाता. ह्या अंक्याक तुमची अर्गां आनी वेव्हाराची जायरातां दिवंक अवकाश आसा. 10:30 आनी 1 वराच्या मिसा उपरांत वाणच्या उंड्या आनी वायनाक आदार दिला. उंड्या आनी थंड पिवनाक आदार दिला. राजेश आनी अन्ना मारिया कुप्पेपदाव, ॲलन आनी जेनिशा मिनीज सुरतकाल. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर दिंबी घालया. मनशाच्या भुरग्या सांगात रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा समी तेजो मनशाचो इज जावन जियेलो. सतराचे गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वॉयस म्हणलें हांव ताका फोव जालें. नेणाऱ्या शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नामडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांच्या गरजांनी पावता. प्रागास जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आतां आमी जोडया, दोळे आमी धांपया. सोम्याच्या हजीरपणांत आमी आसा आनी तोच जेजू क्रिस्त आंदरू कापेलो आमच्या काळजांत आसा.
ते सोम्या लागीं आमची मागणी आमी भेटोवया. बाबा तानांनी बरवशान मोगान आमची मागणी करया. हे बगे जेजू बळका तुजी सर पदवी आज्या बद्दल उगडप केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवकलो आसता. तुका बादीन उलोवंक म्हटलेलें आसक्तान दयनाय आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवा सोबत मनीस जालो नामान बरे कृपेन बरले तुजे सांगाता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देवा सोबत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसावका आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसावंगार आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसावंगार आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजाचेर एकाकुल तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिन मदीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या अतरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. खाड आमचे वयले सकस आनी रासपण तुजे गुमोग आनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ले सर उपकार आमी उडा साडया आनी ताका आमी अर्गां दिवया. उपकारी काळजान आमी मागया. ए भोव उदार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केले देडो उपकारा खातीर आमचे अर्गा भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णी दिल्या. तुजो नासाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी बाती तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजाबाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी सरून दी. स लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळरां दैवीक मजत जोडून दी. स सुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू. आमेन. आमची तकलीफ भागोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राव आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमी ताची बोरी जाव तूं आमची बोरी जालो. आमकां वयर उबारो तूं पाताळाक दिवलो. ताका तांस तुमच्या बोलयेची शेळी जालो. दिपुनात वांटो दी देव मनीस जावन आयलो. जेजू बाळका लाले माता तुज्या सैभाव बदल आमकां. जेजू बाळका
घालीव आमकां तुझ्या सैवान बुधूल आमकां मुगाळ पुत्रा सोवे अंकार मुर्या शिवाती नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तना, वांजेल, प्रेरणदायक आणि सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आणि हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आणि नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेट काड.